काल आमच्या विरोधात नॉमिनेशन फायल केली गेली आणि हे नॉमिनेशन फायल करता आसतना गोवा फॉरवर्ड ह्या नवीन पक्ष जो सानेकारां खातीर नवीन आसा ह्या पक्षाच्या वतीन नॉमिनेशन फायल केले गेले आणि नॉमिनेशन फायल केले नंतर जेन्ना सकयल पत्रकारां कडेन काही जे उमेदवार जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो त्याच्या वतीन जे सपोर्टर जे कोण आशिल्ले काही तेंच्यांनी काही वक्तव्य जी केली ती पटपा सारकी नाशिल्ली आणि त्या विशयाचेर सविस्तर आमी हांगासर उलोवपा खातीर हांगासर येयल्ले कडेन आसा आणि ही जी थोडी वक्तव्य जाली त्या वक्तव्य करपा फाटलें कारण इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना नॉमिनेशन फायल आमी केलें आमच्या कॅन्डिडेटान केलें तेजे नंतर ज्या प्रचाराचो वेग आमच्या कॅन्डिडेटान घेतलो जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे कार्यकर्ते सहभागी जाले तो तेंच्या पोटाक खंय तरी दुखलें की बाबा आमी आनी आतां हें आतां जे फुडें सरले ते खंयच उरची ना आणि कांय मुद्द्यार तेंचे कडेन नासले कारणान तांकां कितें तरी फोडून काडपाचो तो प्रयत्न करपाक लागले कडेन आसा आमचे आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून आयज पर्यंत प्रचाराची तिसरी फेरी ही चालू आसा पयली जी फेरी जाली ती पयली फेरयेक आमी आमचे जे संघटनेक जे लोक इन्वॉल्व आसात प्रत्येक पंचायतीक एक संघटनेची आमची बैठक जाली जी नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जाली आणि प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन प्रत्येकाचें मत घेवन आमी दुसऱ्या दिसाक नॉमिनेशन फायल केलें आणि तेजे नंतर आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन प्रत्येकाच्या बुथार प्रत्येकाच्या पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ही जाल्ली कडेन आसा आणि हो जो तिसरो जो रावंड जो आसा हो तिसरो रावंड आतां आमचो जो उमेदवार आसा हो उमेदवार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री हे एका बरोबर प्रत्येकाच्या दारान दारान भोंवता जे कितें कार्य आमी करतले हे लोकां फुड्यान मांडटा लोकांचे जर काही समस्या आसा जाल्यार त्योय ह्या निमतान थंय सुटावे करपाचो प्रयत्न करता आणि ह्या संदर्भात आमी मुखार वयता आसतना ज्यो आमचे आतां आज पर्यंत रिवोणा जी विलेज पंचायत आसा हितून आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाले कडेन आसा मुखाल्ले जे थोडो पार्ट आमी जो वाडे पंचायतीचो घेतलो तो म्हणल्यार कुर्बे जी सायड आसा की ती रिवोणा लागूनच आसा सो एक तोवूय भाग तो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा आणि तेजे मुखार आयज आमची जी प्रचाराची फेरी जी आसा ती नेत्रावळी भितर चालू आसा तेजे मुखार नेत्रावळी नंतर आमी भाटी नंतर सॉरी वाड्या नंतर भाटी नंतर कुग्या अशी आमची तिसरी फेरी पूर्ण जातली आणि मुखार वयता आसतना आनीक फेरी एक करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आतां जे विशय काल जे घडलेले ते काल विशय आसलो तो एक प्रामुख्यान हांव थोडोच मुद्दो मांडटा की जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली कडेन आसा हो कॅन्डिडेट मतदारसंघाच्या भायलो म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा की हो जो कॅन्डिडेट आसा किंवा तेंचे बाकीचे जे सपोर्टर आसा तांकां एक गोश्ट समजना काय की जिल्हा पंचायत जी आसा ही दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत आणि दक्षिण गोंया भितर दक्षिण गोंयचो प्रत्येक जो भाग आसा तो तितून भितर येता आतां दुसरी बाजू आमी समजपाक घेतले जाल्यार जशी पंचायत जी आसा आनीक पंचायत आसा आमी एग्जांपल घेतलें जाल्यार उगे पंचायत आतां उगे पंचायतीचे भाग आसा ताका एक 7 प्रभाग आसा तशेंच जिल्हा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे 20 प्रभाग हे मतदारसंघ ते व्हडले आसा म्हणटकीर ह्या जर पंचायतीचो एक मनीस दुसऱ्या वार्डान वचून जरी तो नॉमिनेशन फायल करून जरी तो थंय निवडणूक लढपाक शकता जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्हा पंचायतीक त्या जिल्हा पंचायतीचो तो वोटर आसतना दुसऱ्या भागांत जर प्रभागांत ताणें जर हे भरली आणि दुसरें कितें आसा की तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा तुमकां दुखपा सारकें तितून कांय ना म्हणटकीर जे उमेदवार आयज गोवा फॉरवर्डान दिल्ले कडेन आसा कळ्ळें ते भशेन सकाळीं 10 तेंच्यांनी पार्टी प्रवेश केला असो फोटवाचेर आमी पळयलो आणि 11:30-12 नॉमिनेशन फायल केलां म्हणजे हे कॅन्डिडेट किंवा हे कार्यकर्ते जे आसा तांकां खंयच्या पक्षाक किंवा कित्याक ते बांदिल्ले ना तांकां ज्या जाग्यार विटामीन कितें खंय मेळटा थंय ते मुखार वयता कारण आयकलां ते प्रमाणे फाटले 10-15 दीस जाले हे काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान ह्यो पासयल्यांच्यो चालूच आशिल्ल्यो तेन्ना हो जो मुद्दो जो तेंच्यांनी मांडला की उमेदवार हो भायलो आसा हो सारको ना आनी भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण सगळ्या कार्यकर्त्यांक विश्वासाक घेवन
सगळे कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेवन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात त्यांचे मत जाणून घेवन हो कॅन्डिडेट हांगासर दिल्ले कडेन आसा आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा राजेश गांवकर हे बहुसंख्य मतांनी ह्या मतदारसंघात विजयी जातले. नमस्कार, हांव भारती नायक, महिला मोर्चा स्टेट एक्झिक्युटीव आसली कॅन्डिडेट आसले, पूण तांकां कॅन्डिडेट आमचे फाटीं सरोन आमचे राजेश्री राजेश्वराक पाठिंबा दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणून तांकां आनी आमचे पार्टेक आमचे जे वरिश्ठ आसा आमचे सीएम आसा आमचे जे संघटन आसा हेणें काम करून राजेश्री राजेश्वराक काम दिल्ले कडेन हे तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हें सांगता हें कोणाचें हेका बळी पडनासतना तुमी 20 तारखेक भायर सरोन राजेश्री राजेश्वराक गांवकाराक मतां दितली. आनी एक सांगूंक सोदता हो राजेश गांवकारान मंडळ अध्यक्ष आसा पूण तो मंडळ अध्यक्ष तेजी बायल म्हणून ते तिकेट दिवना तेजें काम पळोवन ही तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं आनी अशीच महिलांक फुडें काडूं आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. एकूच सांगपाचें आसा की सो राजेश्री राजेश गांवकर ही आयज आमची उमेदवार आसा. तिका आमच्या पार्टीन आयज उमेदवारी दिल्ली आसा. ती अशी बेश्टीच दिल्ली ना, ती पार्टीचे धोरण आसता, एक सर्वे आसता, ती सर्वे करूनच दिल्ली आसा. पयलीं बूथ लेवलाचेर मागीर मंडळ मागीर भायली बेश्टी सर्वे एक आसता तशेंच इंटरनल तेंची एक सर्वे आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांची सर्वे करून ते दिल्ले आसा. राजश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आसा ती आपल्या बळार तेणी टिकेट घेतलेली आसा की राजेश गांवकर हो तिजो मंडळाचो अध्यक्ष तिजो घोव तसोच सरपंच हेजेर ताका ती टिकेट मेळ्ळी ना. ती राजश्री राजेश गांवकर जी आहा ते तिका आपल्या कामाची पावती मेळ्ळी आसा. ती एक अशी व्यक्ती आसा ती सगळ्यांक घेवन वचपाची, सगळ्यांक भितर बरें तिजें काम आसा, सगळ्यांक घेवन वचपाक तिजे मदीं ताकद आसा आनी ते ताकदीचेर ती सगळ्यांक आज पर्यंत घेवन गेल्ली आसा आनी म्हणूनच तिका आयज टिकेट जाहीर जाल्ली आसा. ती बरें उमेदीन काम करता. थोडे आमचे विरोधक जे आसा तेंचें कामूच आसा ते विरोध करपाचें. हांव ते विरोधकांक एकूच सांगूंक सोदतां की जे विरोध करपाक जाय म्हणून तुमी विरोध करनाका, पूण खऱ्यांनी तिजें काम पळया, तिजी कामाची स्टायल पळया, ती सगळ्यां कडेन कशी वागता, कशी भोंवता, सगळ्यांक घेवन कशें घेवन काम करपाचें ती तिजे मदीं ताकद आसा. आनी आमचे थोडे विरोधक आसा की प्रत्येक कामां आमच्या आमदाराचेर कितें जालें की आमच्या आमदाराचेर तेंचो विशय येता. हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदतां की हो विशय आसा तो राजश्री राजेश गांवकर ही आमची जिल्हा पंचायतीची कॅन्डिडेट आसा. हो तिजो प्रचार चालू आसतना आमच्या आमदाराचेर उलोवप हें म्हाका तरी योग्य दिसना. जेन्ना हें इलेक्शन आसा तांकां कांय मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी तांकां बळी पडचें न्हू अशें हांव सगळ्यांक कळयता की असले जे तेंचें काम आसा तांकां मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचे मुद्दे डायवर्ट करपाचे ते प्रयत्न करता. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा जे वोटर्स आसा ते तांकां बळी पडपाना हेही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव परत एकदां मुद्दम तुमकां सांगता जे ही रिवण जिल्हा पंचायतीक जी आमकां राजश्री राजेश गांवकर ही दिल्ली आसा ती भरघोस मतांनी हांगा निवडून येतली. हितून माती दुबाव ना. ती सगळ्यांक बरें घेवन बरे भशेन काम करता, बरो प्रचार करता, सगळ्यांचो बरो सहकार्य मेळटा. आमी जशे जशे घरांत आमी वयता प्रचाराक लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, आमदाराकूय बरो प्रतिसाद मेळटा. आमदार न चुकता एक न घर सोडटा खंयी आमदार सगळ्या घरांत आपले पावल लावन आप मत मागता. आनी दुसरें म्हणपाचें म्हणल्यार राजश्री राजेश गांवकर ही दुसरे मतदारसंघाचे अशें म्हणून प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता हो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो आमचो एकूच आसा. तितून भितर आमची 2 पंचायती भायर पडटात रिवण जिल्हा पंचायती. तेन्ना एक आमची मलगडे दुसरी कावळी. पूण आमचो जेन्ना मतदारसंघ म्हणून आसता तेन्ना आमचो एकूच तितून भितर ह्यो आमचे सगळे पंचायती एकठांय जाल्ले आसा आनी ते हितून भितर आमचे सगळ्यांचे कार्य तिचे कार्य आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, सगळे लोकांनी पळयल्लें आसा. हितून माती दुबाव ना आनी लोकांक माती काय तिचे बाबतीन कांय दुबाव ना म्हणून हांव अशें समजता की आमकां भरघोस मतांनी
विजय मेळटलो तो माती दुगावला देव बरें. म्हणजे काल जी एक प्रेस जाली जे ऑपोजिशन लिडराक फॉर्म भरून तेच्यांनी जे म्हटलें की आमचे जो कॅन्डिडेट आसा तो भायल्या पंचायतीचो म्हणून. पूण हांव तांकां एकूच सांगपाक सोदतां, जेन्ना एसेंब्लीचें इलेक्शन आसता तेन्ना आमच्यो 7 पंचायती आमकां लागतात आनी ताज्या खातीर आमी हेज्या पयलीं तो जो कॅन्डिडेट आसा तो सगळ्यांक तोंडाचेर वळखता, सगळ्या पब्लिकाक तो वळखता. तेजी वळख करून दिवपाची गरज ना, ती कॅन्डिडेट आतां रावला म्हणून. ती एक बरें एक व्यक्तिमत्व म्हणून सगळे लोक हे 7 पंचायतीचे लोक तिका बरें वळखतात आनी मामी म्हणून वळखतात. तिका नांव घेताच राजश्री राजेश गांवकर ते मामी म्हणून एक आपलेपणान तिका वळखता. ह्या खातीर जेन्ना आमचे 4 कॅन्डिडेट आमच्या हितून नांवां दिली तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विचार करून एक बरें कोण हेजेर सिलेक्ट करून हेजें नांव काडलेलें आसा. हे जेन्ना नांव काडलें तेन्ना तेंच्या 3 कॅन्डिडेटान सो खुशीन ते आमच्या वांगडा आतां भोंवता आनी तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें. कारण कित्याक तर हे आमचो हो कॅन्डिडेट आमच्या पार्टीन अशें आसा की कोणाकूच राग रोज घेयनासतना सगळ्या कडेन उलोवन आमचो कॅन्डिडेट ठरयलो वता. तशेंच हो एक कॅन्डिडेट आमचो सगळे उलोवन हो आमचो इलेक्शन कमिटीन हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आनी म्हाका गर्व आसा की हो एक कॅन्डिडेट एक बरो आसा. तिका कोणाचीच गरज ना. हांव एक बायल मनीस, हांव जशें इंडिपेंडंट जशें काम करता तशी तिका हिम्मत आसा. ती इंडिपेंडंट डेव्हलपमेंटाची कामां करची. तिका कोणाचीच गरज पडना ना, घोवाचे बाबा आमचो खंय वचपा जाय हेची गरज पडना. ती स्वता उठली सुटली, तिका खंयची सांगपाक पडना खंयची कामां कशी करप. तिका डेव्हलपमेंटाची सगळी खबर आसा कारण ती एकदां पंच जाल्ली आसा, सरपंच जाल्ली आसा आनी सगळ्या कडेन मेळून रावपी मनीस आसा.